कुडचेरीच्या सेकंड लेफ्टनंट जे राणे हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी शेनवारा दिवचलच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिली। लाखेरे वाठारात आशिल्ल्या ह्या प्रकल्पाक प्लास्टिक आणि हेर कोयराचेर प्रक्रिया कशी करतात, कोयरापासून बायोगॅस कशी तयार जाता ते विशीं विद्यार्थ्यांनी माहिती जाणून घेतली। नगरसेवक विजयकुमार नाटेकर हांणी विद्यार्थ्यांक येवकार दिवन कोयर मुक्त करपाक दरेकल्यांक हातभार लावचो असो उलो मारलो। पळोवन हातीन घेतल्या नंतर ती खंय लागत तुमी सांगून कांतो ज्यो आसा पळय त्या कचऱ्या बरोबर घेवन आतां वेगळ्यो दियात। आमकां भितरले आठवड्यान डेली आमची हें करपी जे आसा पळय कलेक्शन ओला आनी सुका 2 बालद्यो दिल्ल्यो आसा त्यो व्हरता। आनी त्या शिवाय एक गाडी आमकां आठवड्यान मंगळारा दीस येतात, जेंचे कडेन तुमी हें सगळें सामान आसा पळय म्हणजे आमची ट्यूबलायटी हें सगळें व्हरपाक वेगळी गाडी। इतलें काम चालू करचें पडटा कित्याक जाल्यार कचरो हो वाडला आनी कचरो कमी करपाक शकता कोण जाल्यार तुमी, म्हणजे सगळे कचऱ्याचे तुमच्या हातीन आहा। आतां कचऱ्याचे कमी करप जाल्यार कितें जाल्यार आतां हांगा जर सेग्रिगेशन आसा तेका म्हत्वाचें म्हणजे पयलीं तुमकां येयल्या उपरांत हांगा जर तेंकां काडची पडटा पळय लायनी ती काडटा पळय, आनी मागीर जे लास्ट आसा रेस्ट म्हणजे जे यूज ना ते वयता सिमेंट फॅक्टरीक इंधन म्हणून। आम्ही हांगा पळयलें की हांगासर खूब कचरो आसा, लोक खूब कचरो करता आनी सगळे काची प्लास्टीक बी सगळे ओलो आनी सुको मिक्स करून दितात, म्हणून तेंच्या सफाई कामगारांक खूब त्रास जाता तेज्या खातीर। म्हणून तुमी हो कचरो मातसो कमी करपाक जाय आनी ओलो आनी सुको मिक्स करूंक जायना अशी हांव विनंती करतां।